Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. स्क्रॅप यार्डांचेर कंप्लेन घातलेली कित्याक चडशी स्क्रॅप यार्डां आहा ती प्लास्टीक बर्निंग करताले मोठ्या प्रमाणात, जेका लागून तो स्मोक येता तो सामको कार्सिनोजेनीक आसा आनी जे अस्थमा पेशंट आहा तांकां खूब माल पडो येता। तेका लागून आमी कंप्लेन घातली। फर्स्ट डेमोल्युशन आमकां गावलें ते 2019 हांगासरले कुट्टी जे कोपारोड्यार वयता तो रोड आहा पळय न्ही थंयचे, आनी आमच्या नजरेक येयले तेन्ना म्हाका दिसलें की हे खंय तरी एक भयानक परिस्थिती एक निर्माण जाल्या कुट्टी खांडेपारा स्क्रॅप यार्डाच्या नांवान। म्हाजो स्क्रॅप यार्डांक विरोध ना जर तेंच्यांनी कायदेशीर जे आसा रेजिस्टर्ड केले जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना, आनी सरकाराकूय जर म्हाजी मागणी आसा जी जे स्क्रॅप यार्ड रेजिस्टर्ड जाता तांकां इंडस्ट्रियल झोनान जागो दिवचो आनी थंय तांकां सेटल करचें। ह्या दिसांनी तुमी पळयता आसतले जी फोंड्या तालुक्यान जी स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश केली गेली वता तितूंतले आयज हे चवथे स्क्रॅप यार्ड, आनी ही जी कंप्लेन केली 2018 NGO संदीप पारकरान कुट्टी खांडेपार पंचायतीक ही इलिगल स्क्रॅप यार्डां आहा ती डेमोलिश करची म्हणून, आनी जवळ जवळ 2022 हें आतां इम्प्लिमेंटेशन जावन BDO तशेंच पंचायत सेक्रेटरी आनी पंचायत मेळोन ही स्क्रॅप यार्डां आतां डेमोलिश केली गेली वता। आनी तितूंत भितर हें आयज केला ते चवथे स्क्रॅप यार्ड डेमोलिश केला आयज कोटवाडा हांगासर, आनीक 7 टोटल ती डेमोलिश करपाची अशी ऑर्डर आसा। कोटवाडा फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।